हिंगा आमी हेजे पयलीं हांवें सुरवातेकूय सांगिल्लें वील टेक सम शॉर्ट टर्म मेजर्स in medium term and in long term measures. Now this is a long term measures. At last it has fructified. This entire line from main road till the end हे उदकाची सोय जी बरी जातली आनी we are spending something like 1 crore 3 lakhs which shows that what a big work it is. Like this I think Jairam Nagar कितें जावपाचें तें जायत आसा. डेव्हलपमेंट इन जयराम नगराचो लॉंग पेंडींग डिमांड आशिल्लो कित्याक पयलीं फक्त दोंगर आशिल्लो स्लो स्लो डेवलपमेंट जायत रावलें आनी जे पायपलायन आसलो पळय एक 15-20 वर्सां पयलींचो सो सिन्स द इन्फ्रास्ट्रक्चर हॅज इम्प्रूवड सो गरज पडली सो सरा कडेन आमी रिक्वेस्ट केल्लें आनी सरान आज एक अरावंड 1 करोडाचो जे उदकाचो प्रोजेक्ट आहा पळय आज इनॉग्रेशन जाल्लो आहा सो मेजर रिलीफ फॉर जयराम नगर पीपल इन टर्म्स ऑफ वॉटर आनी एक प्रॉब्लम आहा सिवरेज वीच इज अंडर पायपलायन आनी सरान मनान घेतलेलें आहा एज सून एज वी आयडेंटिफाय दॅट पंपिंग स्टेशन तोय काम जातलो सो हे दोन्ही काम जालें मिन्स जयराम नगर इज ऑलमोस्ट 100% जे डेवलपमेंट बाबतीन आसता पळय ते कंप्लीट जातले सो एक्चुली आमचें कर्तव्य हे सगळे लोकांनी निवडून दिला पळय आनी सर तरी तातूंत एक्सपर्ट आहा कित्याक एवरी 15 डेज आमकां सुशेग दिना तो आज हांगा इनॉग्रेशन थिंगा आतां एक वीक पयलीं आमी पळयलें इतलो व्हडलो जॉगर्स पार्क काल इतलो व्हडलो ब्रीज जालो इन BJP सेंटरासून आज स्टेट पर्यंत BJP आहा पळय वी आर सींग फ्लड ऑफ डेवलपमेंट सुनामी येयला डेवलपमेंटाची सांगपा जाता जेन्ना काँग्रेस आशिल्ली पळय 2004 पासून 2014 कांयच जावना आमचे जे 4 लेन रोड आसलो पळय ते खड्डे पडलेले लक्षच दिवना सिन्स अगेन BJP हॅज काम बायणाचो तो ब्रीज रेडी जाला सो डेवलपमेंट वायज अदर दॅन BJP दॅर इज नो अदर पार्टी